सरान जे सांगलें तें मुखार जस्ट एड करपा खातीर आतां इतलो डेवलपमेंट जाता आनी आमचो डिमांड कंटिन्युअसली वाडत वता. सो ताजे प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करपाचे स्टेप्स घेतिल्ले आसा. रायट फ्रॉम साळावलीच्यान उदक येता. साळावली एक प्लांट म्हणजे नवो प्रोजेक्ट चलता. जो प्लांट आसा पळय तो अपग्रेड जावपाचो. सद्या थंय 2 प्लांट आसा, 280 mld कॅपेसिटी. सो अनदर 100 mld वाडोवपाचें एक काम चालू आसा. प्लस मडगांवच्यान वेर्णा जी लायन येता ती ओल्ड आसा एक लायन, ती रिप्लेसमेंटाचें काम चालू आसा. मागीर सरान सांगलें तशें वयर MBR आसा आमचो 10,000 क्युबिक मिटराचो. तो आतां आनी एक एडिशनल MBR म्हणटा 20,000 क्युबिक मिटर आनी ताकाच कंटिन्युएशन अशें हें आमी काम घेतिल्लें आसा. सो ऑल दीस थिंग जेन्ना अपग्रेडेशन जातलें पळय न्ही तेन्ना जो टायमींग आसा तो वाडोवपाक आमकां खूब हेल्प जातलें. आनी एक्चुली आतां सद्या एकच लायन आसा. इन एडिशन टू दीस लायन आनी एक लायनीचें काम सद्या चालू आसा जें जुवारीनगर सायडीन. सो ह्यो सगळ्यो कंप्लीट जाले बरोबर म्हणजे मॅक्झिमम इम्प्रुवमेंट जातलो आनी जो टायमींग जो आज आसा ताज्या परस कितलोच पटीन वाडटलो. पूण हो होल तालुका खातीर म्हणजे वास्को हय, दाबोळी ही जी सगळीं कामां आसा ती एंटायर तालुका खातीर. ही लायन आसा ती फक्त कुठ्ठाळे पुरती मर्यादीत आसा, पूण बाकीची सगळीं कामां जेन्ना कंप्लीट जातले पळय न्ही ताजो बेनिफीट फूल तालुकाक मेळटलो. बट जायका घातल्या उपरांत खूब इम्प्रुवमेंट जावपाचें म्हटलेलें, पण अजून तरी न्ही. समस्या चालू आहा वास्को. ना अशी मेजर प्रॉब्लेम ना. आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करीत रावपाक जाय आमकां न्ही. आमकां ज्या तरेन पळय डेवलपमेंट जाता आनी डिमांड वाडटा त्या तरेन आमकां सायमल्टेनियसली आमकांय बी फुडले 25 ते 30 वर्सांची तकलेक दवरून अपग्रेडेशन चालूच दवरचें पडटा. जयकाची जेन्ना लायन कंप्लीट जाली न्ही, जी ओल्ड लायन आशिल्ली पळय आमची जुवारी नगरच्यान वताली ती आतां रिप्लेसमेंट करपाचें काम आमी आतां घेतला. दीस वील बी द थर्ड लायन. सो आमकां इनफॅक्ट आमचो टार्गेट आसा 24/7, पूण हांव आतां सद्या ताजेर म्हणजे उलयना, पूण जी सद्या ते 6 वरां 8 वरां आसा पळय तें वाडोवपाचे दृश्टीन पयलीं हाजो हेल्प जातलो आनी इन फ्युचर मागीर आमकां एडिशनली बी बाकीचेंय काम करपाक जाय. जश्यो आमकां टांकयो सरा कडेन आमी फाटीं हें करून थोड्यो सायट्स आमी दाखयल्या, आमकां त्योय बी घेवपाक जाय. दॅट वील म्हणजे फर्दर इम्प्रुवमेंट करपाक खूब हेल्प जातलें आमकां. पयलीं सद्याक आमी सांकवाड उपासनगर आसा आनी आमचे मदीं पंच आसा, तशेंच आमचे वॉटर डिपार्टमेंटाचे जे SC, EE, AE, JE बाकीचे तेंचे स्टाफ आनी तुमी आमचे मिडिया. खरें सांगपाचें म्हणल्यार आयज एक खुशालकायेचो दीस जावन आसा, कित्याक आयज आमी आतांच इनॉग्रेशन केल्लें आसा ती पायपलायन जी आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जशें मुरगांव तालुक्याक उदकाचो भरपूर आमकां प्रॉब्लम जाता. आनी हो सदांच आमच्या लोकांचो एक डिमांड आसलो, बाबा आमकां केन्ना उदक 24 hours मेवतलें, वो आमकां केन्ना ऑल्टरनेटिव्स बी मेवतालें. पूण आतां म्हाका दिसता आमी जेन्ना ही व्हडली पायपलायन घालता तेन्ना म्हाका दिसता आमी इतलें कमी पडपाचें ना, कित्याक आमचे आतां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी कुट्टाडे देखून आमच्या लोकांक भरपूर बरें पडटलें. कित्याक हांगासर आमी आतां आयज आमचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी हो बरो पयलो हें आहलो प्रपोजल आहलो आनी आयज तो आमी सँक्शन करून आमी जाता मोकळे जाता ती भाशेन आमी गोवोरमेंटाक म्हणून हांव चड आनी चड आमच्या सीएमाक सराक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें जाता तितले बेगीन हो आमकां हो प्रोजेक्ट दिलो आनी हो म्हाका दिसता आमचो अबावट 30 crores हाचो हो एस्टिमेट जावन आसा. आनी हो आमकां सीएमान दिला, ताका लागून आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच मुरगांव तालुका हे हाच्या नांवान हांव सीएमाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां हांगासर दिलो म्हणून. तशेंच हांव आमचे SC, EE, AE, JE हांकांय काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा, कारण तांणी इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर हो प्रोजेक्ट आयज आमी हांगासर इनॉग्रेशन केल्लें आसा. कित्याक आमी जाणें आमचे जे लोकांक जायतो प्रॉब्लम जातालो एवरी डे. आनी म्हगेलो जेन्ना हांव MLA जालो तेन्ना पासून आमच्या लोकांचो एकूच डिमांड आसलो, उदकाचें प्रॉब्लम सॉल्व कर म्हणून. आनी हें हांव फॉलो अप करूच येयल्लो आसा आनी आयज आमी सक्सीड जाल्ले आसा. म्हाका दिसता हेजेन फुडें आमकां बरें आमकां लोकांक उदक मेवतलें. आनी आमचे सरावंडींग जावं जुवारीनगर, MAS कॉलेज, कोर्ताली, केलोसी हें सगळें एक सप्लाय जाल्ल्यान तुमकां खबर आसा हांगासर MBR टँक आसा. थंयसर पयलीं आमकां 10 lakhsची टँक आसली लिटर्साची आनी आतां ताचे सायडीन 20 lakhs लिटर्स हाचें टँकाचें ऑलरेडी काम चालू आसा. तेवूय आमकां तें कनेक्ट जातलें आनी आमकां सगळ्या आमच्या मुरगांव तालुका जशें आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां बरे भाशेन उदक मेवतलें अशें
हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांगा इनॉग्रेशन जालां पायप लायनीचें आनी हे पायप आतां 900 mm घालता पळय हे आतां MBR टू MS कॉलेज आनी मदीं क्रॉस हे 600 mm उरते. आमकां हे आतां आयज हे इनॉग्रेशन जालां म्हणल्यार खूब बरें दिसलां कित्याक आमकां उदकाचे खूब त्रास जाताले हांगा लोकांक उदक मेळनासलें सारकें आनी सर म्हणटात आमचे CMान हो प्रोजेक्ट हाडून आमकां खूब बरें केलें. तशेंच हांव आमच्या सराकूय म्हणटा आमचे MLA की ते फुडाकार घेता म्हणून ही कामां जाता.